दिवचलच्या बस स्टँडा वयले रिक्षा आणि मोटरसायकल पायलट सध्या वाऱ्यार पडल्यात। व्यवसाय करपाक तांकां दिल्ली सुवात त्रासदायक आसा। ताका लागून पायलटांक खर समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। आमकां सोयीस्कर अशी सुवात दिवची अशी मागणी हे पायलट करतात। नवो बस स्टँड बांदपाक लागून सध्याचो बस स्टँड येरादारीक बंद केला। या बस स्टँडा वयल्या रिक्षा आणि मोटरसायकल पायलटांक बस स्टँडा भायर रस्त्याचेर सुवात दिल्या, मात ही सुवात गैरसोयीची आसा अशी खंत पायलटांची आसा। आमची सुरक्षीत जाग्यार वेवस्था करची अशी मागणी पायलट करतात। कोणची वर्सां जाली गाडी मारता आमी पयलीं भितर रावतात। आमकां कोणी सांगली शेडी बांदून दिता म्हणून, पण तेंच्यांनी कांय शेडी अजून बांदून दिना। कोणी आमकां सत्री अश्यो डोनेट केली आनी आतां आमी भायर येयले पळय न्हू, भायर येयले म्हटल्यार आमकां खंयच आतां रावपाक हांगासर जागा ना। थंयसर रावल्यो जाल्यार गाडयो त्यो टर्न मारपाक येता आनी थंय रावतात। आनी थंयसर आमी समज सत्री म्हणून रावपाक थंयसर गेले जाल्यार आमची सत्री आमी मातशे गेले काय ना कोणी थंय मोटरसायकल दवरता, तिका लॉक करता चलता। म्हणजे आमची अशी परिस्थिती जाल्यार हांगा रावता काय थंय रावता, खंयच रावंक मेळना। आनी हेपळय सत्री सुद्दां घेतलो जाल्यार सत्री घेवंक मेळना अशी परिस्थिती जाला। तेन्ना आमचे कोणी तरी मातशें लक्ष घालून आमची मातशी सोय तरी रावपा पुरती तरी सोय करची।